अंदूचो सनबर्न धारगळे जातलो काय असो प्रस्न सगळ्यांकूच पडला। नमस्कार, हांव दर्शन कानोळकार भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टान तुमकां येवकार। अंदूचो सनबर्न महोत्सव 28 ते 30 डिसेंबर ह्या काळात धारगळे जावपाची शक्यताय आसा। बुक माय शो ह्या वेबसायटी वयल्यान आयोजकांनी धारगळ हे थळ जाहीर केला। सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजना वयल्यान फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत वाद पेटिल्लो। अंदूचो महोत्सव आयोजकांनी उत्तर गोंया बदला दक्षिण गोंयांत आयोजन करपाचें निश्चित केल्ल्याचें स्पश्ट जातकच विरोधी काँग्रेस पक्ष आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी महोत्सवाक खर विरोध केलो। साश्टींतल्या खुबशा पंचायतींनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक विरोध करून त्या विशींचे थारावूय ग्रामसभांनी घेतिल्ले। उपरांत सरकार उद्देग विकास महामंडळाच्या सुवातेन हो महोत्सव आयोजीत करपाच्या यत्नांत आशिल्ल्याचो दावो करून प्रदेश काँग्रेस आक्रमक भुमिका घेतिल्ली। पूण आतां हो महोत्सव दर वर्सा प्रमाण उत्तर गोंयांतूच आयोजीत करपाची शक्यताय आसून ते खातीर आयोजकांनी ह्या वर्सा धारगळची निवड केल्ल्याचें बुक माय शो वेल्यान मुखार आयला। मजगतीं सनबर्न महोत्सवात व्हडा प्रमाणांत घुवळी वखदांचो वापर जायत आशिल्ल्याचो आरोप फाटल्या कांय वर्सांनी सेगीत जायत आसा। ताका लागून ड्रग्साक थारो दिवपी महोत्सव गोंयांत नाकाच अशी भुमिका घेवन खुबशा जाणांनी सनबर्न महोत्सवाक स्पश्ट विरोध केला। पूण ह्या महोत्सवाक लागून चडांत चड पर्यटक गोंया कडेन आकर्शीत जायत आशिल्ल्याचो दावो करून सरकारा कडल्यान सेगीत महोत्सवाचें समर्थन जायत आसा। अंदूच्या महोत्सवाक अजून कसलीच परवानगी दिवंक ना अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या कडल्यान दीत आसतनाच आयोजकांनी मात धारगळ हें स्थळ निश्चित केलां। सनबर्न पेडण्यां जावपाचो आसा ही खबर कळटकच पेडण्याचे लोक ताका खर विरोध करतना दिश्टी पडटात। सनबर्नाचो जागो बदलूंक ना जाल्यार थळाव्यांक घेवन रस्त्यार देवून खर निदर्शनां करतलो अशी शिटकावणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी दिल्या। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबर वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।